काडले ना आणि जर आता फाल्यां सकाळी ते ITC आतां सेंटूर फार्मास्युटिकल ऑलमोस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट करतात एवरी डे तांकां एक कंटेनर धाडूंक जाय आतां तो जर कंटेनर त्या ब्रिजा वयल्यान वचोंक लागलो जाल्यार देवा खबर कितें ब्रिजाची परिस्थिती जातली सद्याक 4 व्हिलर गेल्यार उपरांत हालता तो मिनिस्टरान सांगला इमिजिएटली रिपेरिंग स्टार्ट करता पूण म्हाका दिसता रिपेरिंगा पेक्षा न्यू ब्रिज थंयसर जावपाची गरज आहे पण न्यू ब्रिजाक सर लँड एक्विजिशन ते आमच्या चीफ मिनिस्टर उलोवन कितें वे आउट काडूंक मेळटा ती पळय कित्याक एक्विजिशन फक्त 300 मिटराचेंच आहा 300 मिटराचें आनी रोड ब्रॉडनस 10 ते 15 मिटर म्हाका दिसता 4,500 स्क्वेअर मिटरान तो एक्विजिशन जावंक जाय जी तुवें मेन्शन केलें की धाकटी गाडी सुद्दां हालता म्हणटा ब्रिज म्हणजे जर व्हडली फाल्यां जर येयली जाल्यार कितें ट्रेजेडी जाली जाल्यार कोण रिस्पॉन्स ताकाच लागून हांवें कॉलिंग एटेन्शन घातला न्हू कित्याक सिरियस इशू आहा आनी तो कित्याक पेडणे कॉन्स्टिट्युन्सी मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सी ताका कनेक्ट जाता आनी एकूच रोड आहा तो जो कोस्टल बेल्ट म्हणजे आतां इंटरनॅशनल फ्लायट स्टार्ट जाले आतां आनीक वाडटले आनी तो त्याच रोडाचो टुरिस्ट टॅक्सीज बीन आहा ते त्याच रोडांतल्यान वयतात आनी तो टुरिस्टूय त्या रोडार वयतला इलेक्ट्रॉनीक सिटी आहा IDC आहा जर येद्याशा रोडांतल्यान त्याच ब्रिजा वयल्यान वचोंक जाल्यार इन फ्युचर कितें जाय तें सांगूं येना ओके आतां कितें एश्युरन्स दिला तुका आता इमिजिएटली रिपेरिंग कितें आहा तें करता म्हटलां स्टार्ट करता म्हटलां वेरेज आतां बसोन ते एक्विजिशन त्या रोडाचें करपाक जाय ते रिव्हराच्या वयल्यान फुडें गेले उपरांत 300 मिटरचें एक्विजिशन ताका वे आउट कसो मेळटलो तो कित्याक तेचेर वान फुडें कितलींशींच नांवां आसात आनी कोण खंय आहात ते सारकें कोणाक खबर ना सो एनओसीज घेवप डिफिकल्ट जातलें